Amganaga. 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 देवा तशेंच बेताळ देवाक वंदन करून एक दोन शब्द उलयता। जेन्ना हो मुवमेंट स्टार्ट जालो IIT नाका तेन्नाचे आमी आसा आनी आमी तेंचे वांगडा कंटिन्यू जेन्ना सायनींग कॅम्पेन म्हण जावं तेंका इवन हांगा मेळोन इवन जे IIT प्रपोज जाले वयर दोंगराचे थंय बस गेल्ले आमी। सो हो मुवमेंट आमी कंटिन्यू दवरले आसा। इवन आमी सगळे कडेन जे मेमोरंडम सबमीट केल्ले आसा इवन सेंट्रल झोन जावं पंचायती। सो अशें दिसता खंय तरी वायट दिसता जेन्ना आज तुमी पळयलें आसतलें जेन्ना हांगा जेन्ना पावले जाल्यार सगळे नेचरान भरलेले आसा झाडां पेडां। खंय तरी आयज गव्हर्मेंट अशें विचार करपाक शकता की बाबा खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाक लागून जेन्ना आयज नेचर काबार जालें एकदां नेचर सोंपलें जाल्यार डेफिनेटली नेचर आमकां हार्म करतलें। कित्याक प्रत्येक स्टेटीन आमी थोडे कडेन पळयता इवन गोंयांत बसून आयज गरमी इतली वाडल्या कित्याक खंय तरी हे जाणटेल्यांनी आमचे सांबाळून दवरलेलें। तेका लागून आयज आमकां हें सांबाळून फुडली पिळगी दिवपाक जाय। तेकाच लागून आमी हो तेंको हो दिल्लो आसा आनी कंटिन्यू दितले जो पर्यंत IIT हांगच्यान वचना तो पर्यंत आमी हांकां सोडपाना आनी गव्हर्मेंटाक एक ऑन करता की बाबा ही IIT बेगीन हांगच्यान स्क्रॅप करची आनी नाका म्हणून। कित्याक जेन्ना रिव्होल्युशनरी गोवन्स खंय तरी तेंका दिता स्टार्टींग ते एंड पर्यंत आमी कंटिन्यू आसता आनी लोकां वांगडा आसता। कित्याक खंय तरी आयज आमी फुडें सरल्या कित्याक हे मातयेचे आमी ल्हानां उडयल्या तिचे बद्दल आमकां मोग आसा प्रेम आसा म्हणून आयज आमी एक कंटिन्यू मुवमेंट आसा आनी खंय तरी गोंयांत वायट जातलें थंय आमी सदां फुडें आसतले आनी लोकांक तेका दितले हें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं। त्याच प्रमाणे आमचे जे राखणदार आसा 3 जाण घुमराचो तळ्याचो आनी लंगड्याचो तांकां वंदन करता। आनीक आमी एक काळजांतल्यान उलो केल्लो की एक्टिविस्ट जावं बाकीचे कोण आसा पार्टी जे कोण आसात तेंच्यांनी आमकां हे आमी जे मिशन चालू केल्लें आसा जे IIT प्रकल्पाक लागून तांकां तेंच्यांनी आमकां एक आदार दिवचो आनी तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो। आनी तेजे प्रमाणे पयलेच मिटींग म्हाका दिसता बेताळाच्या देवळान जाल्ली ते मिटींगेक RGची टीम आसा ती टीम सगळी जाण सगळी बेताळ्या आमच्या बेताळाच्या देवळान येवन तेंच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें की आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले अशें म्हणून। आनी ते प्रमाणे आयज आमचे सांतंद्रेचे आमदार बाबा विरेश बोरकार आमचे बरोबर आसात। तेच प्रमाणे RGPचे सर्वा प्रेसिडेंट बाबा मनोज आमच्या बरोबर आसात आनी तेच प्रमाणे बाकीची शिरोडेची सगळी टीम आनी म्हाका दिसता गोंयची सगळी टीम आयज आमकां सपोर्ट करपाक गेल्या। मनांतल्यान तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमचो सपोर्ट सगळ्यांचो जो पर्यंत आमकां मेळना तो पर्यंत आमी एक फुडें आमी मिशन व्हरपाक शकना। प्रत्येक गोंयच्या लोकां कडेन आमी मागलेले ते प्रमाणे आयज RGPची सगळी फूल टीम आमी म्हाका दिसता कसमशें म्हणून तुमकां कोणाक थोड्याक खबर आसतलें थोड्याक खबर नाशिल्ली पूण आयज एक IITचो जो प्रकल्प येता त्या प्रकल्पामुळे तुमी आयज आमच्या गांवांत हांगासर येयले। आमचे ST समाज हांगासर चड लोक आसा एक म्हणजे हो कसमशें वाडो जो आसा हो ST समाजाचो आसा। त्याच प्रमाणे आमचे जे कोडार गांव आसा हो कोडार गांव आमचो गांवकार आनी OBC अशें आसा आनी जवळ जवळ आमची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा आनी हांगासर आमचे ST बांधव जे आसा ते एक 40 ते 42 आमची घरां आसा। RGPची आमची सगळे टिमी कडेन मागता की तुमी तुमचे सपोर्ट आमकां दिल्लोच आसा पूण एक तुमी तुमचे फुडलेचे एक 4 शब्द आमकां सांगचे आनी आमचे जे गांवचे लोक आसा म्हणजे जे आयज पर्यंत भंयान उरलेले आसा ते तुमी प्रत्येक गांवांत वचून जो लोकांचे एक काळजांतलो मनांतलो जो भंय काडटा तो तुमचे कडेन मागता की तुमी आमच्या लोकांचो जो भंय आसा तो खंय ना खंय तरी पयस करून सगळ्या लोकांक एक जागृत आमी केल्लेच आसा पूण तुमी येयल्या उपरांत तांकां एक एनर्जी मेळटली आनी तुमी एक आमकां सपोर्ट करता ताका लागून तुमकां हांव खरेंच काळजांतल्यान तुमचे देव बरें करूं म्हणटा। तेंचे जागे आसा पूण तेंच्यांनी तेजे केन्ना हात घालना। पयर जेन्ना IITचो जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना आमी हांगा शैलेश आनी राहुल बाकीचे जे शिरोडची टीम आसा ते सदांच हांगा भोंवता तेंच्या वांगडा मदीं केन्ना हांवूय येता आनी एक उमेद जाता हांकां पळोवन ही सगळी जी फाटल्यान उबी रावल्या भुरगीं आनी जे जाणटे जावं हे जावं तेंचे हांव तेंकां तेच म्हणटा की तुमी बाकीच्या पेक्षा कित्याक आमी खुबशे मुवमेंट आयज हँडल केल्ले आसा मेळावली धरून ते बाकीचे सगळे मुवमेंट जे खोला आशिल्लो मागीर मेळावली आशिल्लो अशे कितकेशे मुवमेंट आमी हे केल्ले आसा आनी तांकां सांगलें की तुमी बाकीच्या पेक्षा 4 पावलां फुडें आसा कित्याक ती फियरलेस आसा सामकी भियनासतना उलयता आनी जेन्ना आमी ती वयर जेन्ना भोंवपाक तेंच्यांनी पयर व्हेल्ले थोडक्यात सोंपयता कित्याक पावसाचो हें आसा
तेन्ना तेंच्यांनी भुरग्यांनी एक उतर सांगलें की हांगा तुमी आमचे कितेंय व्हरात, आमी तुमकां सामके हितूनच्यान दिता म्हणून, ते भायर काडून म्हणल्यार आमच्या काळजांतल्यान दिता म्हणून, पूण आमची जमनीक जर हात लायले जाल्यार बरें जावचें ना म्हणून. आणि हे सरकाराकूय सांगपाक सोदता, तुमचो ही जी शिटकावणी आसा ती तुमकां लागून. आनी तांकां हांवें इतकें सांगलेलें की तुमी जितकी फुडें सरतली तितके आमी आसतले म्हणून हांगा, आनी तुमचे पयलीं लिडर तयार करा म्हणून. ते लिडर आयज हांगा जाल्ले आसा, तेंचे भितरलेच ते आयज हे जाल्ले आसा. हांगा आमी गोंयभरचे कितके जाण हाडपाक शकता, पूण जेन्ना ती फुडें सरतली तेन्ना आमकां आनी उमेद जातली. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयजूच न्ही, तेंच्या गांवांत फुडें जर हो इतको सुंदर आनी सुपीक गांव जर डिस्ट्रक्ट करपाक वयता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम हेच्या पेक्षा चड हांकां नाका करतली. हांकां नेपालान कितें जालें पळय ते आतां आमकां दाखोवपाचो टायम येतलो हेंचो. चड पयस ना नेपाल, हे टुराक वयतात, मदीं एक टूर तेंच्या नेपालूय करपाचो आनी तांकां आमी दाखयतले की कितें जावपाक शकता, कित्याक आतां उदक आसा तें नाकावयर पावल्लें आसा. आनी हेच्या फुडें खंयच्याय गांवांत जर तुमी IITचे लॉलीपॉप दाखोवन जर ती लँड ग्रॅब करपाक ट्राय करीत जाल्यार तेजो परिणाम हो तुमकां भोगचो पडटलो. हो सीएमाकूय शिटकावणी आसा, तुजे मोदीक आनी अमित शाह जे डबल इंजीन आयज तुमी जे आमकां दाखयता, जे डबल इंजीन करून डेव्हलपमेंट आसा, तांकांय तुमी हे ट्रान्सलेट करून सांगा की हे कितें जातलें तें भयानक जातलें हेजे फुडें म्हणून. आयज तुमकां इतके लोक दिसता, ते लोक न्ही, फाल्यां आमी गोंयभरचे जी कॅम्पेन जातली फुडली, जर IITचे आनी जर तेंचे वाटे गेले, जर तुमी आमकां हे पांयापण जर चिड्डूंक सोदता जाल्यार तुमकां खंय चीट दितले, कितें चीट दितले ते मागीर तुमी हे करून घेयाचे. आनी सोंपयता कित्याक पावस येता आनी ही जी भुरगीं आसा तांकांय सांगता की तुमी अशीच फुडें सरात. हो जो प्रोटेस्ट आयज कॉल आउट जाला आनी सगळे गोंयभरच्यान येयले आमचे फॅमिली, सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार देव बरें करूं. कित्याक आयज हो जो बीजेपी सरकार म्हणटा की अंत्योदय तत्व आनी हे ते व्हडले हे सांगता, पूण हे बारीक लोकांचे जे उत्पन्न आसा ते नश्ट करून तुमी काबार करपाक सोदता. तांकां अजून आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे कोडार गांवांत गव्हर्मेंट जॉब सुद्दां दिल्ले ना. ते प्रमाणे सुभाष शिरोडकारान शिरोडा मतदारसंघ काबार करपाक उठलेलो आसा. प्रत्येक फावटी हांव हेच सांगता की सुभाष शिरोडकर शिरोडा मतदारसंघच काबार करपाक सोदता, लोकांक काबार करपाक सोदता, सगळे वटेच्यान काबार करता. रस्त्या वटेच्यान काबार केल्यार उदकाक लागून तळमळटा आमी. बेतोड्या, बोरये, शिरोड्या, जो गांव शिरोड्याचो तो आमदार आसा त्या गांवचो, थंय सुद्दां आतां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. तसोच पंचवाडे, म्हळ्यार हे सगळे वटेच्यान सुभाष शिरोडकरान सगळे त्रासान घातलेले आसा. मेन म्हळ्यार आमदाराचें काम आसता लोकां बरोबर रावपाचें, पूण हो जो जेन्ना प्रपोज जालो की बाबा IIT हांगा येता, पूण तेजो अजून पर्यंत एक स्टेटमेंट ना. हो लोकांक भिता, कित्याक हेणे अजून शिरोडा मतदारसंघान कांय केल्लें ना आनी हेजे पयलीं सुद्दां कसलोय प्रोजेक्ट येयलो, कितें येयलो, केन्नाच हो लोकां बरोबर रावल्लो ना. हे लोकांनी याद दवरपाक जाय, कित्याक हो सुभाष शिरोडकरान हे सगळें हाडलेलें आसा. तर हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की बाबा हो प्रोटेस्ट आमी असोच फुडें व्हरया आनी आमी सदांच बरोबर आसतले. देव बरें करूं. हो कोडारचो गांव आसा, तो म्हाजो शेजारचो गांव, हांव बेतोडेचो. म्हणटकीर पयलीं पासून म्हाका एक मनां आशिल्लें की हे गांवांत जे ST समाजाचे लोक आसा सगळे, तेंचेर एक पयलींच्यान एक अत्याचार चल्लेलो आसा. हो IITचो प्रकल्पूच न्ही, तर हेच्या पयलींच्यान सुद्दां तांकां खंय तरी, आतां आमकां स्वातंत्र्य मेळून इतलीं वर्सां जालीं, पूण म्हाका अशें दिसता की हांगासर हें मेळ्ळें ना म्हणून. आनी हांवें तांकां पयले दिसाच्यान एक विश्वास दिला की हांव हे आमी RGP आनी हांव ह्या IIT पुरतोच न्ही, तर सबंद तांकां जस्टीस मेळ्ळो आसा तेंच्या वांगडा रावतले म्हणून. हांगचं जे लोकल जे आसा त्याच्या बद्दल तुमकां सांगता, ही IIT जी येता सारकी बरोबर आमच्या माथ्याचेर येता, ह्या डोंगरार. तर थंय गॅझेटीचेर अशें तेणें पब्लीश केलें की अनयूज अनकल्टिवेटेड रॉकी अँड बॅरन इतली 14.5 लाख जमीन थंय आसा म्हणून. एक्चुअली 90% जमीन कल्टिवेशन हांगा आसा, हें आमकां खबर आसा. भाजी सुद्दां हांगा कल्टिवेशन आसा. तर अशा पद्दतीन एडवर्टायज करून जर ही गॅझेट कोणी पळोवन आसलेली
जाल्यार ते अचानक ते जमीन वयतली आसली कारण 30 दिसाची मुदत आसता हे एक जालें तर IIT हांगा येत जाल्यार हजारांनी झाडां कत्तल जातली दुसरें हांगा फॉरेस्ट आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा वयर थंय कितलीशीच जंगली जनावरां आसा रॅप्टायल्स आसा ही सामकी बायोडायवर्सिटी रीच जागा आसा ती सगळी नश्ट जातली मागीर हांगा वयर बोरवेल जर मारली जाल्यार हांगा सकयल उदक अजिबात मेळचें ना आनी एक पॉयंट म्हणजे हांगा आमी 10 लाख जमीन आमची कोमंदाचे जे आमी शेअर होल्डर आसा त्यांनी 10 लाख जमीन 1980 सालान कोडार फार्माक दिल्या आणि थंय आमकां तेन्ना सांगलेलें की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें म्हणून पूण हांगासर लेबर पोस्ट सुद्दां थंय आमचे गोंयकार कोडना गोंयकार कोडाराचे ना मागीर कॉन्ट्रॅक्ट मेळटले तर कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां इवन आमचे ते आतां कंपाऊंड हॉल चालू आसा पॉली हाऊस चालू आसा ते सगळे भायले एक तर कॉन्ट्रॅक्टर चंदीगडच्यान येयला पॉली हाऊस बांदपाक तर हे सगळे आमिशां दाखोवपाची ती बरोबर न्ही त्यानंतर मागीर हांगासर आमचे क्रायम्स वाडटल्यो हे रस्ते रुंद जातूंत घरां वयतलीं असे अनेक हे जे पॉयंट्स आसा आमी 20-25 पॉयंट्स घालून आमी सगळ्यांक ऑब्जेक्शन दिलां ग्रामसभा आपयल्या ती 28 तारखेक जातली तर थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे हो गांव जर IIT हांगा येत जाल्यार हो एक ल्हानसो गांव जो आसा जो 1,500 पॉप्युलेशन आसा तो सामको उद्वस्त जातलो आणि हे उद्वस्त जावपा पासून वाचोवपा खातीर हे तुमी आमकां तेंको दिला RGPन तर त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतां आणि हे 2 शब्द सुचयता तर आज जशें पळय ह्या गांवांत IIT हाडपाक आमचो गव्हर्नमेंट सोदता किंवा जी मिली जुली भगत म्हणटा तशी हांगच्या बेतोड्या पंचायतीची आमच्या ह्या स्थानिक आमदाराची आणि गव्हर्नमेंटाची तर जर तेणी हांगसर येवन पळयत जाल्यार तांकां कळटलें की ह्या लोकांची परिस्थिती कितें आसती गांवांत इतलो बरो निसर्ग आसा इतले जमनीर कसून खातात इतली वर्साची जमीन जाणट्यांची तेणी राखून दवरल्या तोच व्यवसाय म्हणून ते आज मेरेन चलयतात तेजेरूच तेंचो संसार भुरगीं बाळां सगळे तेणी भुरग्यांक हांगा इतके रानान अशें आसून सुद्दां भुरग्यांक बरें शिक्षण तेणी दिलां फक्त ह्या व्यवसायाचेर ते जमीन ज्या जाग्यार ती IIT येता त्या जाग्यार कसून खावन ते बाजारांनी विकून त्या पयशांनी त्या भुरग्यांक तेणी फुडें काडला आणि हीच भुरगीं आज जी चलयो भुरग्यो ज्यो हांगा आसा ती फाटले तेंपाक जेन्ना आमी तांकां मेळपा आयलीं 4 दीस पयलीं तेन्ना त्या भुरग्यांनी स्वता जावन म्हाका अशें सांगलां की हांगा आमकां रान जावं हांगसर चड रहवासी ना जावं पण आमचेच लोक आसात आणि तेन्ना आमकां हांगा भोंवपाक तितले भंय दिसना आमी मळ्यान एकटी वता रानान एकटी वता सगळे एकटी भोंवता जेन्ना IIT येतली मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो किंवा चड लोक जातले रहवासी 25,000 वयर जातली तेन्ना आमची सेक्युरिटी कोण पळयतलो काय म्हणून म्हणजे हे इतपत ना की फक्त घरां रस्ते आणि निसर्ग काबार जातलो पण चलया भुरग्यांची जी सेक्युरिटी आसा तेजेर सुद्दां एक क्वेश्चन मार्क येयल्लो आसा तेन्ना ह्या सरकाराक एक विनंती करता जी IIT तुका आमचे गोंयभर लोक नाका म्हणटात ती तूं आनी गोंयान आनी हाडपाचो प्रयत्न करूं नाका आमच्या ज्या ST बांधवांच्या जे कसून खावपाची जमनी आसात गोंयभर तेजेर तूं आपली दोळो नजर दवरनाका आनी प्रत्येक आमदार जो आसा पळय तेजेर एक चिंतपाची गरज आसा प्रत्येक आमदारांक जेणी पळय IIT हाडपाक प्रयत्न केलो तांकां लोकांनी विरोध केलो पण ते जर IIT गळोत कित्याक मारता कोणाच्या स्वार्थाक मारता फक्त स्वार्थ तो तुमचो तुमकां आपल्याक तेका कमिशन येवन आपले सगळे फ्युचर बरो करपाचो आसा भुरग्यांक तुमच्या बरें शिकोवपाचें आसा बरे तरेन तुमकां भुरग्यांक आपल्या ल्हानाचें व्हड करपाचें आसा आनी ते कोणाच्या जिवार आमच्या स्वताच्या गोंयकाराच्या जिवार पण हे तुमकां कोडार शक्य ना म्हूण गोंयान शक्य ना तुमी तुमचे IITचे स्वप्न आसा ते आमच्या जाणटेल्यांनी दवरलेल्या जमनीचेर ज्या जाग्यार आमचे बांदव आसात ते कसून खातात त्यो जमनी हडप करपाचें स्वप्न तुमी सोपयात आणि ह्या कोडार गांवच्या लोकां बरोबर आमी सदांच आसतलीं तेंच्या उल्याक आमी सदांच आसतलीं देव बरें करूं आणि सगळे RG मेंबर आयल्या बद्दल लोकांक बरें ज्ञान दिताय ही वखद सोंपणी कोणाकूच मेवनाय आयज हांव एक झाड दाखयता तुका तें वखद अशें आहा की हे दोतोर वैद्य आहाय न्ही तांकां वखदां ही खबर नाय इंजेक्शन मारताय धाडटाय
5,000 ते एक्चुअली कितें गुळी दिताय त्यो गुळी कित्याकूच उपेग नाही. ह्या येद्याच्या कुडक्यान हांव तुका बरो करता, तुका जेवपाक जायना तेका हांव वखद दिता अशें कितें त्या वखदान मनीस बरो जाता. कामिणीन तुका रूच आसना कितें तूं कितें करूं शकता तेका दोतोर एक गुळयेन तो बरो जायना. आमगेले एक कोडो दीत न्ही तो मनीस असो जाता की हालसाखाणी कामां वचोंक शकता कितें. ही वखदां ही वैद्य दोतोरा शिवाय जायना. पूण आमकां पुर्वजांनी आमच्या आजी पंजान दाखयलो म्हणून हांवें 450 वखदां बरयलें आनी बूक हांवें प्रिंट करपाक दिला गोवा एकाडेमीक कितें. ही वखदां आयज सांबाळपाक जाय म्हणून हे दोंगर आमकां दोंगर जाय हे सगळी मारून उदरगतीक नांवान कितें करताय झाड मारया सगळी. तुका एक हुंज दवरला ओमाड दिसता ते सगळे उडोवपाचे उडोवपाचे ओमाड. हय चलया. सगळ्या गांवच्या लोकांक कोडा गांवच्या लोकांक येवकार देव सोमनाथ तसोच देव बेता आनी सगळे राखणदार जे राखणदार ही जमीन राखता तांकां नमन करुया. आयज आमी पळयता की गोंयभरांतले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जितले सपोर्टर आसा वांगडी आसा मेंबर आसा हे आयज हांगा मुद्दम येयल्या आमच्या ह्या कोडा गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक तेंको दिवपाक. ते म्हणजे IIT जो प्रोजेक्ट तुम्ही पळयता आसतले आयज अशें दिसून येता की गांवांनी वयता थंय IIT जातले. पयलू सुरवात केली तेन्ना मेयावली IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो, मागीर काणकोण सांगले, मागीर सांगे सांगले, मागीर धारबांदोडा सांगले. हांगा गितेश आसतलो. रिसंटली आमी गितेशाक मेळोंक गेल्ले तेन्ना धारबांदोडाचे तेय प्रामुख्यान ST समाजाचे लोक आसले तेय सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन घातले, रेज केले, आमी पासून विधानसभेन मांडले. आनी आतां जेन्ना विधानसभा सोंपली तेन्ना कोडा गांवांत IIT प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प आसा तो फुडें व्हरतले म्हणून घोशणा केली. हे कित्याक लागून घडटा आमी पळयता की गोंयचो जो जागो आसा तो जागो खूब कमी आसा. 3,700 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया जी आसा इतलीच गोंयांत आसा. पण हो जाग्याची कशी रेट वाडोवपाची हो प्रयत्न जो आसा हो बीजेपी सरकार करीत आसा. काणकोणा सारख्या हितून तेंच्यानी IIT येयली थंयचो जाग्याची रेट वाडयली. सांग्या सारख्या जाग्यार येयली थंय रेट वाडयली. मेयावली येयली 70ची रेट वाडयली. आतां पेडण्या तुम्ही पळयता मोपा हाडलो थंयची रेट वाडयली. आनी आयज हांगा म्हटल्यार शिरोड्याच्या भागांत हाडली आनी हांगातली रेट वाडोवन उडयतली. हांगा इतले माणकुलेचे भुरगे जाणटे आसा आनी भाऊ हांव मुद्दम भाऊक पळयतालो, भाऊ पांया पडटालो. एक काळजांतल्यान म्हटल्यार हे धरतेक आनी हे मायक आमचे म्हटल्यार आवय, हांव एक शेतकार, आमची कुटुंबूय शेतकार. आमकां खबर आसा की जेन्ना आमी कितें कसयता तेन्ना तेज्या प्रती आमचो कितलो लागवड आसता ती म्हटल्यार कितलो प्रेम आसता तो. ही कुवागरां जेन्ना आमी एंट्री मारली तेन्ना ही कुवागरां जावं हे दोंगर जे आसा जावं शेतां आसा ती पळोवन एक उमेद भोगली. कारण हे करपाक तेंचो कितलो प्रयत्न लागता, कितले त्रास काडटा हे तांकां खबर आसा आनी एक शेतकाराक खबर आसतलें. पण हे जो बीजेपी सरकार आसा ह्या बीजेपी सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना. कसेल तेजी जमीन हे उदाहरण घेवन आयज गोंयांत कितलेशे जाण शेतकार जमीन सारकी गावली. पण आयज कितलेशे जाण गोंयकार जे आसा ते अजून पासून रडटा. आयज केसींच्यो केसी चालू आसा. आमचे गोंयकार बारीक समाजाचे गोंयकार जे गोंयकाराचेर अजून पर्यंत त्याच प्रमाणान अन्याय जाता जो त्या टायमार जातालो. गोंयाक सुटका गावली, ह्या पुर्तुगेज राजवट जी आसली ती सुटका गावली. बट आयज हे येयल्या, हे दिल्लीच्यान जो पक्ष येयल्या ते आयज आमचेर अन्याय करता. आयज आपणाक जाय तसले प्रोजेक्ट हाडटा. IITच्या नांवान हाडटा, व्हडले व्हडले मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. ते जाय जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट आतांच सकाळी आमी गेल्ले ते युनिटी मॉल म्हणून एक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले. ओल्ड गोवा सारख्या एक हेरिटेज सायडीकूय मॉल हाडपाक सोदता. तुम्ही पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो आनी एअरपोर्टाच्या सायडीक आयज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा. सो गांवांनी प्रोजेक्ट हाडीत आसा. बट हे प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत जे गांवांनी फक्त गोंयकार रावता त्याच गांवांनी कित्याक हाडटा. हे प्रोजेक्ट
जुवारी नगर सारखे कित्याक व्हरना, हे प्रोजेक्ट मोती दोंगरार कित्याक व्हरना, हे प्रोजेक्ट फुकट नगरीन कित्याक व्हरना, हे प्रोजेक्ट इंदिरा नगर कित्याक व्हरना, हे प्रोजेक्ट कित्याक असले जो सोबीत गांव आसा, ह्या सोबीत गांवांत जे गोंयकार आसा आनी गोंयचे जे सामाजीक क्षेत्राचे शेतकरी समाज आसा, ह्या समाजाक अन्याय करपाक लागून कित्याक हांगा हाडटा. आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा, घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत बऱ्यो दिता, भाशणांय बरी दिता, थंय वयर वयता मन की बात म्हणटा तो जो PM नरेंद्र मोदी तोय थंय भाशणां घोशणा बरी बरी दिता, पण घोशणा दिवन हांगा कितें करता. आयज हेच गोंयकार जे गोंयकार हेंच्यांनी एक टायमार बीजेपीक सपोर्ट केला आसतलो, बीजेपीक मतां मारले आसतले, परिवर्तन हाडटले म्हणून तो नारो दिल्लो की परिवर्तन हाडटले. कसले हे परिवर्तन? गोंय सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज गोंयच्या काना कोपऱ्यान गांव गांव सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी प्रोजेक्टाचेर प्रोजेक्ट येता, प्रत्येक कडेन आमकां धांवचें पडटा. आयज रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष तशेंच कितलेशे जाण सामाजीक कार्य करताले ते गोंयकार आयज भायर सरता. आपणाची कुटुंबाचो पर्वा करिनासतना आमचो गांव उरपाक जाय म्हणून. हे कित्याक लागून? आयज सरकाराक आमी निवडून कित्याक दिला? सरकाराक आमकां गोंय काबार करपाक निवडून दिला. जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन बिल मागले, कायदो मागलो, ज्या कायद्यान आमी म्हटलें की ह्या जागो जो आसा हो जागो राखपाक जाय, हो फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय, ह्या माणकुलेच्या भुरग्यांक उरपाक जाय, तेन्ना हो सरकार जो ह्या सरकाराच्या पक्षाचे कोणूच फुडें सरोना. आयज समज थोडे जाण येता आसता तुमकां येवन सांगतले आमी तुमच्या वांगडा आसा, तुमच्या वांगडा आसा नाल्यार तुमी विधान दिवपाक जाय, तुमी एक लेटर करपाक जाय, तुमी असले कायद्यांक सपोर्ट करपाक जाय. हो कायदो म्हाका लागून न्हू, हो कायदो प्रत्येक गोंयकारांक जे गोंयकार म्हणटा की आमची ही माय भूंय ही माती जी आसा ती उरपाक जाय. हांगा कोणूय येतलो युनिव्हर्सिटी घालतलो, कोणूय येतलो हॉटेल घालतलो, कोणूय येतलो इंडस्ट्री घालतलो, कोणूय येतलो आमची शेतां पुरयतलो. हे समज करीत रावले नाल्यार गोंय उरतले तरी खंय? हे महाराष्ट्र सारखे इतले व्हडले न्हू, हे कर्नाटक सारखे इतले व्हडले न्हू. आमचे गोंय माणकुले आनी हे माणकुले गोंयान माणकुलेशे लोक आसा आनी लोकांची संख्याय खूब कमी आसा. ही संख्या समज आमी राखतले नाल्यार आमी चिंतूंक जाय, आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. आयज गोंयभरांतले जे आमी येयल्ले आसा हे कित्याक लागून येयल्ले आसा? हे आमी गोंयकारांक राखपाक लागून येयल्ले आसा. आमी म्हणोंक ना की बाबा आमचे रेव्होल्युशनरी गोंयसाचेर हे करता, मात आमी गोंयकाराक तेंको दिवपाचो आमचो कर्तव्य आसा. विधानसभेन जेन्ना जेन्ना गोंयकारांचो आवाज आसा, प्रश्न आसा, हो मांडपाचो टायम येतलो त्या टायमार आमी मांडीत आसा. पूण एक सांगपाक सोदता, आयज गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा. जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयकार उरतले काय ना, आमी क्वेश्चन मार्क घालून घरा रावले ना तो क्वेश्चन मार्कूच उरतलो, तो फुडें आनी वचपाक पावची ना. आयज हांगासले कितलेशे तरणाटे, कितलेशे लोक जे आसा ते आपणाचो म्हटल्यार टायम कितलो लागतलो, कितें लागतलो. आयज आयतार हरशीं आसा, मात आयतार जावन बसून हे सगळे येयल्या. फॅमिलीक टायम सोडला, आपणाचो कितें धंद्याचो कितें आसा तो सोडला, ते हांगा येयल्या. कित्याक येयल्या? कित्याक आमकां दिसता की हें गोंय उरोंक जाय. गोंयची जी माय आसा, गोंयचे जे जागे आसा, गोंयचे जे वाडे आसा, गोंयचे जे गांव आसा, गोंयचे जे दोंगर आसा, गोंयची शेतां आसा, गोंयचे जे न्हंयो आसा, गोंयचे जे स्प्रिंगी आसा, ह्यो सगळ्यो उरपाक जाय. हेका लागून आमी सगळे हांगा येयल्ले आसा. आतां IIT प्रोजेक्ट कित्याक? हे हो कोणान तुमकां सांगला? कोणान सांगूना. ते म्हणटा जॉब क्रिएट जातले, शिक्षण मेळटलें. आतां ज्याचो NIT प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट आसा, आतां बिट्स पिलांनी तुमकां खबर आसतलें की कितें घडटा बिट्स पिलांनी, कितले गोंयकारांक थंय मेळटा. जो सीएमाच्या मतदारसंघान जो MIT आसा थंय कितले प्रोजेक्ट, कितले जाण गोंयकारांक थंय शिक्षण मेळटा आनी कितले फीज आसता तेंची. आयज आमच्या गोंयकारां कडेन थंय घडटा ना, कितलेशे गोंयकारां कडेन घडना. आनी हेका लागून सरकार कितें करता? हेका लागून कांय करिना. आयज ह्या भायल्यांक प्रायवेटायझेशन करपाचो शर्यंत आनी हे जागे जे आसा, सरकारी जागे आसा, ते कशे विकून कशे भायल्यांक दिवपाचो हो शर्यंत हो बीजेपी सरकार रचता. जावं तो टुरिझम सेक्टरान आमी पळयता की मिरामार सारखी एक मिरामार रेजिडेन्सी आसा, ती रेजिडेन्सी पासून तेंच्यान प्रायवेटायज केली. तुम्ही कोलवा रेजिडेन्सी आसा ती प्रायवेटायज केली. तुम्ही हांगा अंजुना जी एरियाली अंजुना तो ताज हॉटेलाक दिलो प्रायवेटायज. म्हणजे सगळे जे जागे सरकाराचे, हे आमचे जागे, हे टॅक्स पेयर्साचे जागे जे इतली वर्सां उरलेले, आयज सगळे तुम्ही काढून दिता. आनी तुम्ही म्हणटा IIT प्रोजेक्ट हांगा हाडटले. कित्याक व्हरोंक ना? तुम्ही थंय कित्याक दिवंक ना? थंय तुम्ही जो आसलो हे हॉटेलाक घातले आनी कितें दिल्या पळय तेंकां कित्याक दिवंक ना? म्हटल्यार गोंयकारांक कशे तरी सोंपोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो सरकार करता. भायल्यांक कशे भितर हाडपाचे आनी भायल्यांक कशे लिगलायज करपाचे हे तुमकांय खबर आसा. कित्याक रिसंटली जो लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंडर कशे तेंच्यांनी चेंजीस केले आनी ह्या भायल्यांची इनलिगल घरां जी आसा ती कशी रेग्युलायज करपाचे
हे कशें हाडले जावं कोमुलदार लँडाची घरां जी आसा ती कशी रेग्युलायज करपाची हाडले हेंय सगळ्यांक खबर आसा. सो आमकां तरी दिसता हो जो सरकार जो आसा हो सरकार गोंयकारां खातीर ना, हो सगळ्या भायल्यां खातीर आसा, ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लॉबी खातीर आसा आणि तेकाच लागून हो प्रोजेक्ट हांगा हाडटा. सहभोंवतणीचे कितलेशे प्रायव्हेट जमनी त्यो ऑलरेडी सोल्ड आउट आसतल्यो आणि त्या जमनीची रेट जी आसा ती डबल टिबल चौबल ही करपाचो जो षडयंत्र आसा हो कोडा गांवच्या लोकांचेर मांडला हेंच्यांनी आणि कशे भशेन ते हाडपाक सोदता. ह्यो लँड डिलिंग हो सरकार जो आसा तो लँड डिलर सरकार. ह्या सरकाराक मात्तूय गोंयकारांचे पडलेले ना. खंयच्या तोंडान आणि खंयच्या उतरान हे म्हणटा हे तेंकाच खबर. कित्याक गांवागांवांनी आमी वयता आनी गांवागांवांनी पळयता तेन्ना प्रत्येक गोंयकार सांगता की आमी फक्त ओगी रावल्या कित्याक सरकारी जॉब मेळना म्हणटा, सरकारी जॉबाक आमकां दिना म्हणटा. सो हितून क्लियर कट कळटा की हो जो सरकार आसा तो भायल्यांक लागून आसा. आतांच जशें प्रोजेक्टान जावं राहुलान सांगलें हांगा उदक सारकें मेळना, हांगा ओपाचो प्लांट आसा. आतां ओपाचो इतलो लागीं प्लांट आसा तरी पूण उदक ह्या मतदारसंघात मेळना म्हळ्यार ही परिस्थिती. तो पंचवाडी प्लांट आसा एक टायमार हांवें तो विजीट केल्लो. सो इतले लागीं प्लांट बसून आसूं कितलेशे लोकांक उदक मेळना. सो आतां ती परिस्थिती आसा. असले समज प्रोजेक्ट येयले, असले समज मेगा प्रोजेक्ट येत रावले नाल्यार फुडली पिळगेक कितें उरतले, फुडले जे आमचे कोण लोक आसा तांकां उदक कितें मेळटलें. सो परत एकदां हांव सगळ्या आमच्या रेव्होल्युशनरीज जे गोंयभरांतल्यान हांगा येयल्या तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज आयतारचो दीस आसा त्या दिसा तुमी येयले. तशेंच आमचे कोडा गांवचे जावं बेतोडेचे सगळे गांवकार जे आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तुमी स्ट्रॉंग रावले म्हणून ही फायट फुडें वयतली. हांगा कोडार गांवांत पावल्ली आसा आनी आमी तांकां एक उलो मारलेलो की आमच्या ह्या गांवांक आनी हांगासरल्या गोंयकारांक आमची गरज आसा आनी तांकां आमी तेंको दिवपाक जाय. आयज कांय प्रोटेस्ट ना कांय ना, बट एक विजीट करपाक म्हणून. आनी खूब बरें दिसलें की गोंयच्या प्रत्येक वाठारांतल्यान आयज आमचे आरजीची जे रेव्होल्युशनरीज आहा ते हांगा पावल्ले आसा. रेव्होल्युशनरी गोन्स केन्नाय खंयच्या प्रोजेक्टाक हात घालता, जेन्ना खंयचो इश्यू घेता तेन्ना आमी फक्त भाशण दिवन वचना, नाजाल्यार फक्त हांगा 4 लिडर येवन भाशणां करून वचना. आमी जेन्ना आसता तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक हांगा त्या गांवांत त्या वाठारांत कामाक लायता. जेन्ना हांगा IIT येता म्हणून जेन्ना न्यूज येयली, न्यूज पोस्टर आउट जाले, न्यूजाचेर येयले तेन्ना त्याच दिसा पासून आमच्या गांवचो ह्या बेतोड्या पंचायतीचो आमचो मेंबर आनी आरजी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सेक्रेटरी प्रज्योत ह्या गांवांत येयलो, वाड्यार येयलो, भुरग्यांकडे उलोवपाक लागलो, शैले सगळे उलोवपाक लागले. मिटिंगे तेंच्यांनी गांवांत ग्रामस्थांनी मागीर हांगा मिटिंगे दवरले. त्या मिटिंगेक ते हजर रावले. मागीर तेंच्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन स्वता वचोन केली. अशें न्हू की गांवांतलेच लोक भोंवतले, तेंचो गांव म्हणून तेंच्यांनीच भोंवपाक जाय आनी आमी फक्त फोटो मारतले, आमी फक्त व्हिडिओ काडटले आनी आमचो तेंको आसा, फूल सपोर्ट आहा म्हणटले आनी 4 जाणांक घेवन येतले आनी हांगा भाशणां करतले तसले आमी करूंक ना. आमचे भुरगे फूल सपोर्ट म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांनी सगळीं घरां भोंवन काडले. ते दीस आमी पणजे गेल्ले तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी वचोन कोमदादान वचोन ते सिग्नेचर कॅम्पेन जे केला आनी मेमोरेंडम तयार केला ते सेंट्रल झोन कोमदादाक व्हरोन सुद्धा दिले. सो जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स कसलोय तेंको दिता तेन्ना तो तेंको मना काळजांतल्यान आसता आनी हो तेंको फक्त मतांक लागून ना सपोर्टाक लागून नासता. हो तेंको आसता आमच्या गोंयकारांक लागून. कित्याक ही पार्टी आमची आरजी जर फॉर्म जाला आनी तयार जाला आनी हे सगळे रेव्होल्युशनरी जर हांगा पावला जाल्यार ह्या मातयेच्या गोंयच्या मोगान कोणाक हांगा पयशे दिवंक ना, कोण पयशान येना आनी आमी कोणाक पयशे वाटिना. पूण आमचे भुरगे जेन्ना भायर सरता तेन्ना जिवाची रिस्क घेवन भायर सरता. अशे कितलेशेच प्रोटेस्ट जाले. आमी मेळावलीचो प्रोटेस्ट जालो, कोलाचो प्रोटेस्ट जालो. आयज हांगा सॅम उलोवन गेलो. जेन्ना IIT जाल्ले तेन्नाय तो आसलो. आमचो प्रशांत पागी आसा. जेन्ना आमचो हांगा आतां सद्याक फिल्म सिटीचो प्रोजेक्ट हे चलता, लोलया चलता, तेन्नाय ते भुरगे सदांच फुडें आसता. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट आसतले. प्रत्येक प्रोजेक्टाक जर पळयत जाल्यार थंय आरजीचो रेव्होल्युशनरी आसतात आनी तो ग्रामस्थ म्हणून आसता. तो पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर म्हणून आसना, एक गोंयकार म्हणून फुडें रावता. आतां सगळ्यांनी IIT बद्दल आनी ह्या जाग्या बद्दल सगळ्यांक उलयलें. आतां आमी जेन्ना उलयता, हांव एक MSc जाल्लो भुरगो जेन्ना म्हाकाय थोडे प्रश्न करता की तूं इतलो शिकला जाल्यार तुका IITचो अपोज कित्याक, एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचो अपोज तुका कित्याक, हे सगळ्यांनी आयकपाक जाय बरे रितीन, सगळ्यांक कळपाक जाय. कित्याक आमी हो अपोज
फक्त ह्या रानांक आनी झाडांक लागून करिना, तेका एक टेक्निकल रिजन आसा, तेका फॅक्ट्स अँड फिगर आहा. एक पयलींचे IIT आसले ते पयलींचे IIT जावन मागीर नवीन IIT जाले. नवीन IITन भितर आतां 3rd gen IIT जाले. ते 3rd gen IITन भितर धारवाड येता, मागीर तिरुपती येता, जम्मू येता, पानिपत येता, अशे डिफरंट IITs येता. आनी कॅग रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट असता, तो ऑडिट रिपोर्ट जेन्ना 2021 ह्या सरकाराचो ऑडिट रिपोर्ट जेन्ना भायर सरलो, ते ऑडिट रिपोर्टान सांगले की जे नवीन IIT जाल्ले आसा ह्या IITंक जागो कमी पडटा. आता जागो कमी पडटा म्हटल्यार कितलो? आता हो सरकार हांगा 10 लाख 15 लाख स्क्वेअर मीटर घेता, म्हणजे एक 250 एकर ना जाल्यार 300-400 एकर तो घेवपाक सोदता. IITचो डिमांड आसा मिनिमम जागो 500 एकर जाय आणि 500 एकर फुल डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कॅग रिपोर्टान क्लियर कट बरयला की हेतुर्ले न्यू जेन जे IIT जाला भितरले 4 ते 5 IITंक जो जागो सरकारान दिला तो कमी पडटा. थोड्यांक 500 एकर ऑलरेडी दिल्लो आसा, पण भितर 100 एकर 150 एकर हे फॉरेस्ट लँड आसा, इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा, थंय डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. आणि तेका लागून कॅग रिपोर्टान क्लियर बरयला की हे IIT फुल फ्लॅज भुरग्यांक एज्युकेशन दिवपाक शकना. आणि तेका लागून हे IITतले नेक्स्ट जेन IITतले ऑलमोस्ट 10,000 सिटां वेकंट आसा. 10,000 PhD करपाचे ऑलमोस्ट 70 to 80% सिटां वेकंट आसा. आणि जे भुरगे IITक लागून एंट्रन्स एक्झाम दिता, आयज जर पळयत जाल्यार ते कॅग रिपोर्टान हेंय बरयला की आता कॅग रिपोर्ट जाल्या उपरांत आनी एक रिपोर्ट आउट जालो, भितर क्लियर कट बरयला की टॉप 2000 रँकर जे आसा, म्हणजे जेन्ना तूं एंट्रन्स एक्झाम दिता तेन्ना तुका रँकिंग मेळटा, भितर टॉप 2000 जे रँकर्स आसा भितर ह्या न्यू IITन एकटोय भुरगो वचोंक ना. ह्या न्यू IITन एक पासून भुरगो ते 2000 रँकातलो वचोंक ना. आमच्या गोंयच्या ह्या आयच्या आमच्या जाग्या वयल्यान ऑलमोस्ट 150 ते 160 किलोमिटराचेर हांगा धारवाड हांगा युनिव्हर्सिटी आसा, फक्त 160 किलोमिटराचेर. आयज जर आमी पळयत गोंय आमचे 110 किलोमिटराचेर आहा, फक्त एक डिस्ट्रिक्ट कसो. आयज बेलगाम डिस्ट्रिक्टाची जर आमी पॉप्युलेशन घेत जाल्यार इट इज 40 lakhs आणि आमच्या गोंयच्या एका राज्याचे 20 लाख. म्हणजे तेंचो जर तूं डिस्ट्रिक्टूच भोंवतलो जाल्यार तुका 300 किलोमिटर ट्रॅव्हल करचें पडटा. म्हणजे आमी हांगा गोंयच्यान डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्टूच गेल्ल्या भाशेन धारवाड आसा. इतल्या लागीं आसतना त्या धारवाड धारवाड जे IIT जाल्या भितर टॉप 5000 रँकर्स त्या रिपोर्टान बरयला की टॉप 5000 रँकर्सा भितर फक्त एकटो भुरगो त्या धारवाडान गेला. म्हणजे बाकी सगळे जे भुरगे गेला ते 5000च्या वयल्या रँकाचे. म्हणजे जे भुरगे टॉप येतात ते भुरगे ह्या नवीन IITन वचपाक सोदिना. रिजन सिंपल आसा की ह्या IITन फुल फ्लॅज डेव्हलपमेंट जाल्लेले ना. तांकां जाय तसो डेव्हलपमेंट करपाक थंय जागो ना. मिनिमम एरिया इज 500 एकर्स गोंयान खंयच्याच जाग्याचेर अवेलेबल ना. एकाय जाग्याचेर 500 एकर म्हणजे 20 लाख स्क्वेअर मीटर जागो अवेलेबल ना. आणि त्या खबर आसतना पासून हो सरकार हांगा IIT हाडपाची नाटकां करता. कित्याक हे सरकाराकूय खबर आहा की हांगा IIT जावपाची ना. कॅग रिपोर्ट डायरेक्ट म्हणटा जर कोणाक आतां CM ते सांगता की आमचे भुरगे IIT कोण ताका मेळ्ळे आनी कितें तांकां वचपाक जाय, भुरग्यांक शिकपाक जाय. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, आयज इंजिनियरींग करपाक, नर्सिंग करपाक गोंयच्यान हजारांनी भुरगे बेळगांव, हुबळी, धारवाड हांगा आसा. कोणाक काय प्रॉब्लेम ना, उमेदीन वयता. जाल्यार धारवाड IIT आसा भितर आयच्या दिसा पासून 10 to 15% सिटां वेकंट आहा. आयच्या दिसा पासून जे 10 भुरगे तूं उलयता पळय ते थंयसर म्हाका दिसता 1,500 कितें तरी सिटां आसा. 1,500तले 10 एकोमोडेट करपाक तांकां काय न्हू. आणि ते कितें भुरगे आपले चॉयसान वयता. थंय कोण अशें एडमिशन हेचे न्हू, ते एंट्रन्स लेवल एग्जाम कॉम्पिटिटीव्ह एग्जाम दिवन तुका भितर वयचो पडटा. सो आमचे गोंयकार जर कोणाक वचपाक जाय आनी जर तो टॉप रँकान येयलो जाल्यार तो गोंयच्या IITन काम भुरगे एडमिशन घेवचो ना. तो दुसऱ्या हेत वयतलो, खडगपूर वयतलो, दिल्ली वयतलो, मुंबय वयतलो, तो गोंयान येवचो ना. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. अपोज करपाचें कारण फक्त हे दोंगर आनी झाडां आनी शेतां आनी लोक न्हू, ते सेकंडरी. पूण ताका टेक्निकल रिजन आसा आमकां IIT कित्याक नाका. आनी हेका लागून हो एज्युकेशनल जो प्रोजेक्ट सरकार म्हणटा, बरो प्रोजेक्ट म्हणटा, तो आमी अपोज करता. दुसरे, हांगल्लो जो आमदार आसा सुभाष शिरोडकर, जो हांगा निवडून येयला, आयज जेन्ना लोक हांगा तुज्या गांवांतले, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक हांगा तळमळटात, सगळे लोकांचे जीवन ह्या डोंगराचेर आसा. आख्खे चवथीची माटोळी फोंड्या वयतात ह्या डोंगरा वयल्यान वयता. हे लोक सध्या आपले काम धंदो सोडून आयज आमी येयला म्हणून ते हांगा येयला, आनी कोण येता म्हणून ते हांगा येता. कंटिन्युअस ते येता. कित्याक येतात? उमेदीन येना, आशेन येता की बाबा आमकां कोण तरी वाचोवपाक येता म्हणून.
ते आपले रान, आपले मळे, आपली कुळागरां, आपली शेतां सोडून जेन्ना ते सकयल देंवता पळय, ते हांगा ह्या जाग्याचेर देंवता, ते एक आशेन देंवतात. आनी हो आमदार इतले लागीं रावन हांगा पांय दवरिना. मिडियाक विचारल्यार सांगता तो आपूण आन्सर मागीर करतलो म्हणून. जेन्ना तुमच्या कडेन लायकी ना आन्सर करपाची जाल्यार तुमकां त्या लायकी त्या सिटार बसपाचीय ना. तूं आयज मिनिस्टर जाला खरो, ही लायकी सांगता तूं WRD मिनिस्टर. सादो व्हाळ पळय, तुका व्हाळ प्रोटेक्ट करपाक आनी तो व्हाळ राखपाक कळना. तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें राखतलो रे, मतदारसंघ कितें राखतलो. तुम्ही केला तुमचे फॅमिली राज. ते पंचायतीचेर जशें तुम्ही राज्य केला, भाव भावाची बायल आणि कोण, माती गोबर, मामा काका सगळे हाडून पंचायतीन बसयला. आता कोणाक चेड्याक चेडवाक कोणाक झेडपी बसोवपाक सोदता. अरे म्हणजे चल्ला कितें. तुम्ही राजा जातले, आमकां गुलाम करतले, आनी ह्या समाजाक हांगा ST समाजाक हांगा गुलामगिरीन तूं दवरतलो. तूं कोण समजता जिवाक. तुझ्या फाटल्यान लोक असले लक्षांत दवर. तुझ्याकडे जर कापास्ताद असली जाल्यार तू ह्या गांवांत पांय दवरतलो आसलो. जसो विश्वजीत राणे आयज भियाता मेळवली वचपाक, तसोय तूं ह्या गांवांत येवपाक भियाता. आणि तुका एक सांगता, रेव्होल्युशनरी गोवन हांगा एंटर जाल्ली आसा. तुजे कापास्ताद ह्या गांवांत तूं IIT हाडून दाखय. आमी जिवाक भियाना. आमी हेच्या पयलीं झोपडपट्टेनूय घुसलेले आसा. येदे व्हडल्या जुवारी नगरान आमी मिटींग घेवन दाखयल्ली आसा. अशें चिंतनाका की आमकां जेलीन उडयतले ना कोण बडयतलो म्हणून आमी भियातले म्हणून. ते भिवपाचे आसल्यातल्यान पार्टी बंद करपाचे, हांगा येवचे नासले. थंयच्यान ऑफिसान बसून पणजे बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक सपोर्ट आसा आनी तेको आसा म्हणून सांगतले आसले. नाल्यार 2 जाण हांगा लिपोवन येतले आनी व्हिडिओ काडून वयतले आसले. आयज आख्खी RGची फॅमिली आमी हांगा हाडला. हे फक्त ट्रेलर आसा. ज्या दिसा तुम्ही हांगा हात घालताले, ज्या दिसा तुम्ही लोकांक हांगा चळवण घालताले, त्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले रुद्रावतार कितें आहा तो जसो मेळावली दाखयल्लो तसो परतो हांगा दाखयलो. कित्याक तुम्ही आयज आमच्या ह्या भुरग्यांचेर तुम्ही अत्याचार करता. ही भुरगीं हांगा आयज कित्याक उबी रावल्यात. आयज तेंचे फ्युचर तांकां दिसतात. कित्याक ती स्कुलान वयता आनीक वयता, गांवाच्या भायर वयता, ती पळयतात. रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशन जाता, ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता, चोडवांक उखलतात, किडनॅपिंग जाता, सगळें चल्लेलें ह्या गोंयांत. आनी ह्या भुरग्यांचेर तेच प्रसंग येवपाक जायना. हेका लागून तेंचे आवय बापूय जाणटे सगळे चिंतीता. आनी हे जे शिरोडा मतदारसंघ आसा, ह्या मतदारसंघान आमी हांव विरेजा विश्वेश आमी आख्खो मतदारसंघ भोंवला. उदकाक लोक पादिशेरा कितलेशेच गांवांनी. तो बिबल वच, तूं पंचवाडी वच, आनी कितें बिबल गांवांत आमी तेन्ना गेल्ले तेन्ना 2 कम्युनिटी नळ आसले आनी त्या लोकांच्या घरां बरी आसा पूण नळाची कनेक्शनां घेतला पूण नळाक उदक ना. ही परिस्थिती ह्या सुभाष शिरोडकारान इतली वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची करून दवरले. लोकांनी विचार करपाक जाय, हे फॅमिली राज तुमकां सोंपोवपाक जाय की नाका. हे दिल्लीचे पार्टी येतले, डबल इंजिना म्हणटले, ट्रिपल इंजिना म्हणटले आनी तुमकां काडून ह्या दिल्लीकारा फुड्यान भाड्याक घालतले. लक्षांत दवरा. आमी 2017च्यान तुमकां सांगता आनी आयज जे रेव्होल्युशनरी गोवन 2017च्यान सांगता, प्रत्येक उतार करेक्ट जाल्ले आसा, प्रत्येक उतार सत्य जाल्ले आहा. आमी बेश्टे सांगना. आमकां जर मतां घेवपाक जाय जाल्यार आमकां जुवारी नगरानूय पॅम्पलेटां वाडपाक जाताली. आमकां बेतोड्या मायग्रंट बस्ती आहा थंयसरूय वचोन वाडपाक जाताली. आमकां फोंड्याय वाडपाक जाताली बस्तींनी वचोन, पूण आमी ते करिना. आमी आमच्या गोंयकारां वांगडाच रावता. आमी हांगा मतांक लागून येवंक ना. आमी आमच्या पॉलिटिकल हांगा करियर करपाक येवंक ना, नाजाल्यार आनी तसल्या कारणाक येवंक ना. आमी येयला आमच्या गोंयकारांक लागून. आमी इतलेच तुमकां प्रॉमिस करता की जेन्ना जेन्ना तुमकां आमची गरज पडटली, आतां तुमकां गरज आसा, आमचे भुरगे नॉन स्टॉप तुमच्या वांगडा आसात. आमी तुमकां प्रॉमिस करता की जेन्ना तुमकां आनी गरज पडटली तेन्ना इतलेच न्हू, हेच्याकून चड रेव्होल्युशनरीज घेवन ह्या गांवांत तुमच्या तुमची राखण करपाक, ह्या गांवची राखण करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या फाटी न्हू तर तुमच्या फुडें उबी आसतली. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.